आम्ही जे हांवें पयलीं म्हटलेलें आहा पळय फातोड्डा तर आमचे कन्फर्म. आता फोंड्यान इलेक्शन ना म्हणजे आमी ज्या ज्या भागान आमचो कॅन्डिडेट आहा त्या त्या भागान आमचें लक्ष आहा. म्हापशान आमी कॅन्डिडेट घालतले, पेडण्यान जी म्युनिसिपालिटी आहा थंय पेडण्यान आमी कॅन्डिडेट घालतले. पण आमी रावल्या फक्त रिझर्वेशन कशें कितें करता तेका लागून आमी अजून मेरेन घाई करूंक ना. आमचे कडेन कॅन्डिडेट आहा, म्हापशानूय कॅन्डिडेट आहा आनी पेडण्यानूय कॅन्डिडेट ऑलरेडी आमचे कॅन्डिडेट मल्टिपल येयल्ल्या कारणान आमची चाचपणी करप हे पार्टीच्या सायडीसून चालू आहा. 3 महिने फुडें धुकल्ला ते बरोबर कशें दिसता? म्हाका दिसना लोकशाहीन अशें कांय गोष्टी घडपाची गरज ना. कारण आतांच तुमी जर हेचे इलेक्शन घेतलेत झेडपीचे जाल्यार फाटोफाट हे घेवन उडोवपाक, कित्याक टेन्युअर ऑलरेडी सोंपलेलो आसलो. टेन्युअर सोंपलेलो आसतना एडमिनिस्ट्रेटर लायिल्लो आसतना तेका एक्सटेंड करपाची गरज अशी व्हडलीशी नासली. म्हाका ह्या सरकाराची मनशा सारखी दिसना. ते जे हेचे बिल हाडलेले आहा तेंच्यांनी दुकाना बद्दलचो अमेंडमेंट हाडलेलो आहा, हितून जायत्यो त्रुटी आहा. दुकानकार सध्या बेजार जाल्ले आनी म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती दुकानकारांचेर चलता. कारण मॅक्झिमम जे दुकानकार आहा हे म्युनिसिपालिटी भागानूच रावपी आहा. तर त्या बिलाचेर कितें तरी मातशी तेंची धांवपळ जाल्ली आहा. चुकीचें आहा तें बिल अमेंडमेंट जे हाडलेले आहा न्हू हितून चुक्यो खूब आहा. तेका लागून म्हाका दिसता ते पयस गेल्ले आहा इलेक्शन.